म्हापसा नगरपालिका ग्रंथालय विद्यार्थ्यांक खास करून स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करपी विद्यार्थ्यांक आधार दिवपा खातीर आपली सुविधा वाडयता। नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मतान ह्या ग्रंथालयान सध्या काल्पनिक नॉन फिक्शन स्पर्धात्मक परीक्षेची पुस्तकां, दिसाळी आणि म्हयन्याळी हांचो व्हड संग्रह आसा, जातून चालू घडामोडी आणि सामान्य अभ्यास हाचेर भर दिला। नीट आणि जीपीएससी सारख्या परीक्षकांची तयारी करपी विद्यार्थ्यांचेर खास लक्ष दितात। म्हापसाच्या जायत्या यशस्वी नीट एस्पिरंट्सांनी लेगीत आपले स्टडी मटेरियल आणि पुस्तकां दान केल्यात, जाका लागून हेर विद्यार्थ्यांक ताचो फायदो जाला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। विद्यार्थ्यांक प्रवेश सुदारपा खातीर फायबर कनेक्टिव्हिटी वरवीं डिजिटल सुविधा सुरू करपाचे पालिका काम करता। लायब्ररी कडेन संबंधित सुदारणा वांगडाच शौचालय, गटर आणि रस्त्या कुशीक हुस्क्या सयत विद्यार्थ्यांनी उप्रासिल्ल्या नागरी प्रश्नांचेर उपाय काडपा खातीर विचार केला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। म्हणून ते खूप तेप झालं खूप काम सांगता तो म्हाका घेता आमी गुड सजेशन वेरी गुड सजेशन सिव्हिल सर्व्हिस म्हणजे सहकार्य जायचं ना शुअर सजेशन पॉझिटिव्ह आहे आता सिव्हिल सर्व्हिस एक मातशें लोकांपर्यंत हांव मनीस ते ताका हांव एक्सपर्ट मनशांकूच विचारून बुकां प्रिपेअर करता कित्याक हांवें एग्जाम दिवन आतां 7 वर्सां जालीं तेन्नाचो मटेरियल आनी आतांचो खूब डिफरन्स आसतलो भुरग्यांची हातून पोटेन्शियल आसा सारकें आनी आमी जर तांकां त्या टायमार एसिस्टन्स म्युनिसिपालिटी इज ऑलवेज गिव्हिंग एसिस्टन्स कित्याक लोकल भुरगे जर म्हापसाचे कोण बेनिफीट जाता जाल्यार आमकांय इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड येस हांवें करता खंयची घेता कशें तुम्ही म्हाजे मते तुमी एक इन्स्पेक्शन करचे थोडे गटर आसून ते 2 वर्सां जालीं डिसेंटींग केन्नाच करूं एक म्हणजे ऑपोजीट युनियन फार्मासी म्हणजे तो पब्लीक टॉयलेट आहा पळय तेच्या फाटलो तो 2 वर्सां जालीं ओपनूच करूं ना इट गोज डायरेक्ट टू द यार्ड त्याच्या सारको तळम म्हणजे त्याच्या फाटलो रियर सायड तो डायरेक्ट यार्डान वयता त्या मेन नाल्यार तो जर डिसायड केल्लो वेवस्थीत जाल्यार ते पाणी फ्लो सारकें वयता। आतां कितें केलां ते यार्डाच्या वाटेचे ते सुद्दां आमी कंप्लेंट केली कलेक्टराक केली इवन आमी हेका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केले कित्याक ते उजो बिजो घालता ना तुमी न्हू यार्डा म्हणून आमी ती कंप्लेंट केली वजू गटर आहा पळय हो हांव सांगता पळय उक्ते करून दवरला आणि भितून भरपूर लोक ते पडू शकता एक म्हयनो जाल्यार रस्त्यान ओपन ड्रेन खंय उरला तो ओपन ड्रेन सर तो ते कोनशार यार्डान वयता पळय त्या कोनशारूच त्या कोनशार लँडमार्क म्हणजे बस स्टँडाक गेट आसा मला बस स्टँडा वयल्यान यार्डाची आणि भितून एंट्री जाता पळय म्हापसा मार्केटान तो रस्तो बघितला तुझ्या पेट्रोल पंपा किती येतो बाय तो युनियनाचे ऑपोजीट सुलभ आहा पळय युनियनाचे ऑपोजीट बस स्टँडार वचपाची न्ही ओके ती वॉकिंग गेट ती काय म्हाका भितून एंट्री आहा भितून एंट्री आणि कितें आणि वृंदावनाकडे जे हॉटलिस्ट केल्या पळय ते वयर गेला मातशें आणि आता पावसाच्या कारणान ते सकयल गेल्या त्या वृंदावनाकडे पळयल्यार ते सगळे सकयल देवला
सगळं आपण वयर गेला मग वयर केलो तो दामून गेलो सगळ्या गुडे घालून तेंच्यानी ते हे करून घातलेले बेश्ट्या वयल्या मागीर कामार तिचो हे बॉर्डर आसा पळय ही फुटपाथाची ती घेवन घालून गांवना कडेन पयल्यार तुका सारकें कळटा अशें खूब कडेन दुसरें न्हू. हे जालां. तुमी दुसरें रावंड मारून जर डिस्ट्रॅक्शन दुसरो म्हत्वाचो विशय युनियन फार्मेच्या फुडल्यान थंय ड्राय गार्बेज कलेक्शन सेंटर ओपन केलें आनी तें ऑलरेडी कावंटर तुमचो आसा पूण प्रॉब्लम कितें जाता न्हू थंय वेट गार्बेज भरपूर उडयल्ली वयता आनी दिसाचे सगळे उणीर बिनीर थोडेसून भोंवता आनी ते गलिश्य जाला आतां टुरिस्ट बिरिस्ट जाता पळय एंट्री पॉयंट तो सर बाजारान वचपाचो आनी थंयच जर गलिश्य दिसलें जाल्यार ते सामकें बुरशें दिसता. दादा कितें ते सांगतात आमी पळयला आतां ब्लॅक स्पॉट जे आयडेंटिफाय केले ते पळयले एक्चुअली ट्रान्सफर स्टेशन प्रिन्सिपल लोक हाडटा भायल्यान हाडटा एक दोग घरा पयलीं आमी गाडी एक धरल्या पयली आमी आतां पुलीस कंप्लेन हांव जॉइन जाल्ले हांवें म्हाका दिसता एक दोन पुलीस कंप्लेन पासून फायल केल्या कित्याक कितें जाता आमकां त्या स्पॉटाचेर तुमी जर कॅमेरा बसयता ते आहा, ते जाणा केलं. Propose केलं. सगळे. हांव पळयताय मला बसयले जाल्यार ते लोकांनी फायन पडली काय ना उडोवचे ना कशें हांव पळय खंयच नाही म्हणून फायनली लोकांची जबाबदारी ती डेफिनेटली सर डेफिनेटली आमी ते म्हणून पण कितें आहा न्हू सर म्युन्सिपाल्टीसून कितें तरी प्रयत्न ना, ते जावंक करपा. जाय पळय, आतां कितें कितें आहा सांगता? म्हणजे थोड्यो गोश्टी आहा न्हू सर बारीक बारीक गोश्टी आहा त्यो जर रिजॉल्व जाय न्हू ना जाल्यार बरें काय इशू ना जाल्यार ते पळय कितें प्रॉब्लेम आहा, सॉल्व कॅमेरा लावन पासून लोक उलयता आतां हांव रावता पळय मडगांव म्हज्या घरा कडेन ट्रान्सफर स्टेशन थंय कॅमेरा लायला लोक उलयले अजून वचून उलयता कितें सांग म्हणजे आमी डेली काडून सगळ्यां बीन दवरता आनी लोक तुजो लायक वेस्ट सेग्रिगेट करून आमी लोक खंयच्यान तरी लोक येता अशें करून तें हे वेरी जे स्पॉट आहा हय. लोक वस्ती वयता पुलीस येता त्या ना, स्पॉटार सारकें. मातसो ते ना, ते हांव ते प्रार्थना कलेक्शन करून घेता. हे उपकारत ना कित्याक आमचे लोक ते थंयसर भायर उडयतले आनी मागीर ते घाण दिसता Problem कितें जाता? हय, मातसो ते बील दवरपा जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आमकां पळयता हांव तरी कितें करपा मेळटा जाल्यार म्हणजे 2-3 स्पॉट तुम्ही कित्याक हांव कित्याक स्पेसिफीक सांगलो Entry of कित्याक officers. ना ना आनी दुसरें सेंटर तुमी ड्राय म्हणून ओपन केला थंय Correct. कलेक्शन आनी थंयच जर वेट जालें फाटल्या वाटी सर थंय डेड बॉडी मेळ्ळी त्या सेंटरान भितर ते हॉटेल एक मेळिल्ली त्या हाडाकडे थंय मेळिल्ली हांव हें करता रिजॉल्व करता तर आनी एक कितें आहा न्ही हे जे सोलर टॉयलेट आहा कित्याक फाटीं जेन्ना उदक भरिल्लें म्हापश्यां ह्या वर्सा पावस व्हडलो पडूंक ना पूण सुरवातेकूच थोडो पावस पडलो हय. तेन्ना म्हापसा मार्केट फूल पॅक जालें तेन्ना थंय गेल्यार न्ही सारकी घाणी येताली आनी थंय खूब जाण सांगता की तो जर ना 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 हो जो आसा पळय हांगा होच Union Pharmacy. युनियन फार्मासीच्या ऑपोजीट आहा बस पळय स्टँड. थंय सगळे ते भरून घाणी येताली ते म्हणजे थंय म्हाका खूब जाणां ते सांगता की ताजे थंय पायप आहा पळय ते ताणें डायरेक्ट सोडला थंय गटारान युनियन फार्मेसी नव्हतो ना, ना, तोही. नवीन ओपन केला तो तो नवीन ओपन जाय आतां पूण तोही नवीन ओपन केला सर खंय बाजारात म्हणजे बिहायंड कॉफे कॉर्नर ना 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 तो जालो दुसरो तो आतां पूण वतो जो आहा न्ही इश्यू तो आमकां सुद्दां खबर आसा म्हणून तो गटर ओपन करिना न्हू वतो जो इश्यू आहा पळय वतो युनियन फार्मसी ओपोजीट थंय म्हाका खबर आसा कारण तेन्ना थंय घाणी येताल्यो सारक्यो सो आमी थंय हांवें विचारलें थंय लोकांक हय. ते म्हणूंक लागले ते सांगपाक भिताले ऑन कॅमेरा बी सो ते म्हाका म्हणूंक लागले की एक्चुअली ताजे पायप ताणें डायरेक्ट सोडला मागीर कितें सिवेजा ती डायरेक्ट गटरान वता डायरेक्ट गटर म्हणजे ताका ते मागीर हे करपाची गरजूच ना हाडपाची तशें म्हाका मार्केटांनी सेम प्रॉब्लम आहा सर आनी पायप कॉफी कॉर्नर. कॉफी करण्याचे फाटसून फाटल्यान 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 तो नवीन ओपन केला पळय टॉयलेट तो कितें करता ओवरफ्लो जाता आनी मागीर परत 2-2 दिसांनी 4-4 दिसांनी बंद करता ते रिजॉल्व करता हय. पळयता एक दिसान घेता विषय GPS रेल्वे रेल्वेज बी आहा फक्त आता असं युपीएससी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हा ना, नीट हाय एक्झाम सांगता. कॉम्पिटेटिव्ह हाय, एक्झाम हाय. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मेन कितें कर इंडिया इयर बुक म्हणून येता एक. हा तो हाडून दवर तो तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि कॉम्पिटिशन सक्सेस येता सर त्याच्यावर कॉम्पिटिशन सक्सेस एवरी वन येतलो आणि आणि मातशें तुमी एक पब्लिकली अनाउन्स करपाक जाय लायब्ररी म्हणजे कितें जालो लायब्ररी म्हणजे फक्त पेपर आनी हे 15 ऑगस्ट आमी त्या दिवशी त्या दिसा आणि रिपोर्टांक बी तुमी या लायब्ररी एक आम्ही कोर्टासून रावटर घालून
भुरग्यांक तूं येता बरं, ते तुका परत धाडल्या ते. फादर रावटरची ते चालू फुडल्या आहा. विकान आमचे ते इंटरनेट आमी वायफाय आतां तुमकां स्टार्ट सगळ्यांक करपाक. मेळटलें वायफाय मोबायल तो आनी सुद्दां नेट आपूण आनी तेन्ना आशिल्लें. कित्याक भुरगे मागताले आपल्याक वायफाय. ते सुद्दां सगळ्यांक जाला फक्त रावटराची रेट हाडटा फुडल्या विकान आमी ते वायफाय सगळें मेळटली सो ते लायब्ररीक आमी हायेस्ट शिकवलें हांव ना पयलीं. जेवण लायब्ररी बरी आसा आतां ही ओल्ड लायब्ररी. सर डिजिटल लायब्ररी कितें म्हाका एकदा टेंडर पास तो म्हाका ना हांव ते डायरेक्टर कडेन उलयतां. एक टेंडर जाला न्हू Expert. टेंडरान हें केलो प्युअर केलें रूम ना म्हापशेचे नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कौशिक देसाय हांकां आमी मेळपाक गेल्ले. आमचे बरोबर आमचे टुगेदर फॉर म्हापसाचे जनरल सेक्रेटरी जितेश कामत, आमचे उपाध्यक्ष विजय भिके हे आसात आनी मेमोरंडम आमी तांकां सबमीट केल्लो आसा. मेमोरंडम कित्याक तर आमची जी एथॅड लायब्ररी आसा म्युन्सिपालिटीची ती सगळ्यांत जुनी लायब्ररी आनी ह्या लायब्ररीन आयच्या कॉम्पिटेटीव युगान थंय ही लायब्ररी करची ह्या संदर्भात आमी तांकां निवेदन सादर केलें. तशेंच UPSC एग्जाम, नीट एग्जाम हे ज्यो कॉम्पिटेटीव जितक्यो आसा आमच्या भारत देशांत त्या एग्जामीच्या संदर्भात जे अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जावं ते ही लायब्ररी करची त्या संदर्भात आमी तांकां निवेदन दिलें आनी म्हाका बरें दिसलें की तेंच्यांनी ताबडतोब पॉझिटीव रिस्पॉन्स त्या संदर्भात आमकां दिलो आनी तेंच्यांनी ते एक्सेप्ट केलें ही बरी सजेशन आसा म्हणून आनी ताबडतोब इम्प्लिमेंट करपाचो तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. आनी त्या संदर्भात हांव सर्वप्रथम आमच्या टुगेदर फॉर म्हापसाच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता की तेंच्यांनी पॉझिटीव रिस्पॉन्स ह्या संदर्भात दिलो. आनी तशेंच आमी बारीक जे गटाराच्यो अश्यो समस्या आसा आनी जे टॉयलेट जे गटारान सेवेचें जे पाणी सोडलेलें आसा त्या संदर्भात सुद्दां आमी तांकां थोड्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा त्यो सुद्दां तेंच्यांनी पॉझिटीव हें घेवन ताबडतोब आपूण ते रेक्टिफाय करता आनी तेजेर लक्ष घालून आपूण हें करता म्हटलां. त्या बद्दल हांव तेंच्या आमच्या टुगेदर फॉर म्हापशेच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता. आयचें जें निवेदन आमी दिलां तेचेर बरें पॉझिटीव आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आतां रावटराचें टेंडर घालून ते वायफाय दितले. सो हांव मागता की जे आमचे म्हापशाचे आनी बाकीचे जे लोक आसा भुरगे आहा तेंच्यांनी हेचो लाभ घेवचो आनी फुडलें जें शिक्षण आहा जें तुमचे आवय बापूय चडांत चड पयशे खर्च करता बुकां खातीर आनी हे खातीर हेचो लाभ घेवन सरकारची ही तुमची मालमत्ता तितून तुमी भाग घेवचो. आनी हांव मागता की जे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आहा तेजे टिचरींनी तांकां सांगचें अवेरनेस क्रिएट करचें ज्या तरेन भुरगे जशे खेलो इंडिया वयतात तशें पडो इंडिया हितून वचपाक जाय. आनी हांव मागता की आमी आज पळयलां की ह्या आमदारान ह्या म्युन्सिपाल्टीन जे पावस पडल्या उपरांत हे हॉट मिक्सिंग स्टार्ट केल्या तेची कितें तरा जाल्या ती पळया आनी जे गटार साफ केल्या ती माती वयर उडून परत भितून गेल्ली आहा. रोडाचेर घाण पडलेली आसा ती म्हाका दिसता ती कलेक्ट करपाची गरज. आनी जे हॉट मिक्सिंग हेंच्यांनी काही गडबडीन केला तेचेर म्हाका दिसता तेंचे जे खड्डे पडल्यात आनी ज्या जाग्यार गटरां ब्लॉक जाल्यात ती करची म्हणून आमी तें निवेदन हेंच्या कडेन आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी तेचेर सगळे येता त्या 8 दिसां भितर आमी प्रिकॉशन घेतलें. म्हापसा म्युन्सिपेलिटीचे चीफ ऑफिसर एडवोकेट कौशिक देसाय हांकां आमी मेळूंक आयिल्ले. आज खास करून आमी जे मेमोरेंडम दिला ते आयच्या डिजिटल युगांत ई लायब्ररी ही सामकी गरजेची आसा. आनी जे म्हापशेचे भुरगे आसा कारण इतली बरी लायब्ररी पन्नी येतात लायब्ररी आज म्हापशान उपलब्ध आसा. पयलीं पासून आमी खबर आसा की हांव सुद्दां कॉलेजीन आसतना स्कुलान आसतना आमी थंय मुद्दम पेपर वाचपाक वताले, थंय बसताले, पेपर वाचताले, वाचन करताले. आज खंय तरी हें वाचन कमी जाताचें दिसता. आयचे भुरगे जे आसा ते चड मोबायलान इनवॉल्ड आसता. म्हणून अशा तरेची लायब्ररी हातूंत वचपाची संवय सुद्दां ही जी आसा ती पालकांनी आनी स्कूल जे स्टाफ आसा तांचे टिचर आसा हांव तुमच्या मार्फत तांकां अपील करूंक सोदता की भुरग्यांक तांणी आवर्जून सांगचें की लायब्ररीनी वचचें, थंय बुकां वाचची. आतां जे डिजिटल लायब्ररी ई लायब्ररीचो जो डिमांड आशिल्लो तो खूब तेंप जालो पेंडींग आशिल्लो आनी आमी ते तांच्या निदर्शनाक हाडून दिले की तांणी मागीर ते चॅकूय केले आनी सांगलें चीफ ऑफिसरान की बजेटान ते प्रोविजन आशिल्ल्या कारणान आमकां ते सहज शक्य आसा आनी आमी ते रोखडेंच करून घेतलें म्हणून. आनी त्या पद्दतीन ई लायब्ररी ही आतां म्हापशाच्या भुरग्यांक आनी म्हापशेकारांक एकंदरीत सगळ्यांक एवेलेबल जावपाची आसा. सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो
आनी दुसरी गजाल म्हणजे जे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसता तांची बुकां खूब म्हारग आसता. अशें न्ही की सगळ्यांकूच ती परवडटा. मागीर पालकांक ताचे खातीर लोन काडचें पडटा आनी खंयचे म्हणजे आतां खबर आसा की म्हारगाय कितली वाडल्या. अशा परिस्थितींत भुरग्यांच्या शिक्षणाक लागून पालकांक वेगळो एक खर्च तांच्या बर्डन तांचेर पडटा. आनी ताज्या खातीर अशी जी लायब्ररी आसा आमी आतां मागणी केल्ली आसा की कॉम्पिटेटीव एग्जामीची जितली बुकां आसा UPSC आसा GPSC आसात मागीर बँकींग एग्जाम मागीर रेल्वे एग्जाम अश्यो वेगवेगळ्यो पुलीस एग्जाम ही वेगवेगळ्यो ज्यो एग्जामी आसा कॉम्पिटेटीव एग्जामी आसा नीट आसा आनी बाकीची JEE आसा अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो एग्जामी आसा ताजी सगळ्यांची बुकां जी आसा ती म्हापसा आतां लायब्ररीन एवेलेबल करून दिवची. आनी चीफ ऑफिसरांक हो जो आमची मागणी आसा ती ताणें विचार तांकांय आवडिल्लो आसा. तांणी सांगलां की आपूण फुडें सरून हें करपाचो आसा कारण स्वता तांणी सुद्दां GPSC UPSC आन्सर केल्ली आसा. ताणें सांगलें की आपणें आन्सर केला आपल्याकूय तेन्ना बुकां मेळपाक खूब त्रास जाल्लो कारण थोडे तेंप पयलीं तेन्ना बुकांय मेळनाशिल्ली इजिली अवेलेबल. सो ताणें सांगलें की आपल्याक त्रास जालो हो भुरग्यांक जावचो न्ही ताच्या खातीर आपुणूय प्रयत्नशील आसतलो अशें ताणें स्वता सांगिल्लें आसा. आमकां तें बरें दिसलें आयकून. आनी सेकेंड म्हणजे जशें आतां बाब बिकेन सुद्दां सांगलां की आमी हांगा स्कील इंडिया मेक इन इंडिया आनी खंयचे खेलो इंडिया हे वेगवेगळे जे करता ते पडो इंडिया म्हणून कोणूच फुडाकार घेना. सो हांव मागता की म्हापशेच्यान सुद्दां एक म्युन्सिपाल्टीनूच निवेदन फुडें धाडचें सरकारा कडेन मागणी करची आनी सरकारान ती दिल्ली दरबारांत पावोवची. बेटे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन आसलें म्हणून जायना तें इंजीन कामूय करूंक जाय. त्या पद्दतीन तुमी थंय पळोवचें आनी एक पडो इंडिया म्हणून मुवमेंट करचो आनी ताच्या माध्यमांतल्यान जितली स्कुलां आनी कॉलेजी आसा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां नोटिसी वचूंक जाय नोटिफिकेशन वचूंक जाय की तांणी भुरग्यांक जे लायब्ररी आसा तांचे कार्ड करपाची सक्ती करची की तांणी प्रत्येक जे लायब्ररी अश्यो आसा ज्या वाठारांत थंय तांणी लायब्ररीचें कार्ड करचें. आतां ही लायब्ररी आसा सो ते मोबायला वयलो खेळ कमी जातलो आनी लायब्ररीन वचपाची भुरग्यापणा वचून भुरग्यांक संवय जातली. आनी अशा तरेन पडो इंडिया म्हणून सगळे जाण आतां कितें जालां आमी नेट मुद्दम हाजेर पळयता सोशल मिडियाचो वापर हो गैरवापर जाल्लो आसा. कित्याक सोशल मिडिया आमी पळयली फेसबूक WhatsApp हाजेर सगळी रुमर्स फेक न्यूज हे स्प्रेड करतात आनी हे चडशे पॉलिटिकल पार्टी जे आसा ते IT सेला मार्फत हे सगळे लोकांच्या तकलेन घालता. म्हणून आज एज्युकेशना परस नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी जे हे लायब्ररी आसा थंय तूं वचून जी बुकां आसा तातूंतल्यान नॉलेज प्राप्त जाता आनी मागीर तुका खरें कितें फट कितें हें कळटा आनी ताच्या खातीर अशा लायब्ररीची अत्यंत गरज आसा. थँक्यू व्हेरी मच. सर आयज टुगेदर फॉर फॉरम जे मेंबर्स आसात ते आयज तुमकां पर्सनली मेळपाक येयल्ले कितें म्हणून मेन इश्यू आशिल्लो तो? आमची म्हापसा म्युन्सिपालिटीची जी आतां लायब्ररी आहा त्या संबंदीत तांचे कांय मागण्यो आसा. एक मागणी म्हणजे डिजिटल लायब्ररी करपाची म्हणून ती ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा आनी तो आमी बेगीनाच बेगीन करून घेवपाक प्रयत्न करता. दुसरी तांची मागणी आशिल्ली की आमचे आतां लायब्ररीन कॉम्पिटेटीव एग्जामीची पुस्तकां उपलब्ध करची भुरग्यां खातीर. ती आमचे ऑलरेडी पुस्तकां आसात आनी आमी तांकां सांगलां की आमी एसेस करून आनी कितें रिक्वायरमेंट आहा तो आमी प्रोवायड करतले. कित्याक म्हापसा लायब्ररीन बऱ्यो फेसिलिटी आहात आनी आमी न्यू बुक्सूय हाडीत आसता. इवन आतां इंटरनेट कनेक्शन आमी रोखडेच युजर्सांक दिवपाचें आसा. सो हांवूय म्हणटा की जे यंग भुरगे आसा म्हापसाचे आनी सरावंडींग विलेजीसान रावता आनी जांकां कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आनी इतर अश्यो रेल्वेच्यो जावं UPSC GPSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सगळ्यो एग्जामी जे दिवपाक सोदतात त्या खातीर जे कॉम्पिटेटीव बुक्स जी आसात ती आमी लायब्ररीन उपलब्ध करून दिल्या. आनी जर कोणाची भुरग्यांक पासून जर स्पेसिफीक दिसता की खंयची बुकां जाय तांणी आमच्या लायब्ररीयनाक जर रिक्विजिशन एक लिस्ट दीत सजेशन्स आमी त्यो बुक्स प्रोक्युअर करून दितले. सद्या मेरेन कशी खंयची बुकां आसात अवेलेबल? सद्या सगळ्या फिल्डाची बुकां आसात. फिक्शन आसतलें नॉन फिक्शन कॉम्पिटेटीव एग्जामीची बुकां आसात आनीक प्लस आमचे डेली न्यूजपेपर्स आनी मॅगझिन्स घेतात आमी स्पेशली जे कॉम्पिटेटीव एग्जामीक केटर करतात. मंथली मॅगझिन्स जे येतात करंट अफेर्स आनी जनरल स्टडीजाचेर त्यो खूब प्रमाणान आमच्या म्युन्सिपालिटीन आमी घेतात. हांवें पर्सनली पळयल्या लिस्ट आनीक भुरगे खूब प्रमाणान ताचो बेनिफीट घेता सद्या. नीट आनी GPSCची हय नीट आनी GPSCची बुकांय आसा. इनफॅक्ट बरी गजाल कितें की म्हापशेन जे भुरगे कांय जाण नीट एग्जाम पास जाल्या तांणी आपल्या मनाचें मोठेपण दाखोवन आपूण जी बुकां घेवन अभ्यास केल्या ती सगळी बुकां लायब्ररीक दोनीय केल्ली आसा. सो अशें कॉम्पिटिशनूय तांणी दिल्लें आहा म्युन्सिपालिटीक. ओके.
सो कॅपेसिटी भुरग्यांची कितली आसतली सपोज जर तुमी फायबर जर थंय घातलो जाल्यार ऑनलायन डिजिटल आमी चालू आसा ताजेर आमी ते कितले पोर्ट दिवपा मागितले कशें चालू आहा ते तितून प्रोग्रेस. सो आनी बाकीचे तेंचे इश्यूज कितें आसले? ना मेन तांचो लायब्ररीचो इश्यू आशिल्लो आनी बाकीचे काही सिवीक इश्यू तांणी उरल्ली म्हाका सांगल्या खंय कोणाचो टॉयलेटचो इश्यू आसतलो खंय रस्त्याचो इश्यू आसतलो ते नोट करून घेतले हांवें आनी तेय आमी एज पर लो कितें आहा ते रिजॉल्व करता. सो तेंच्यांनी मेन टॉयलेटीचो आनी गटराचो इश्यू रेज केल्लो सो येणाऱ्या काळात कशें कितें ना tackle टॉयलेट एक स्पेसिफीक एक दोन सायटीचे तांणी टॉयलेट्साचें कितें तरी सजेशन मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.